नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात आनी आमचे बरोबर आमचे तिनूय एडिटरूय आसात. पांडुरंग गांवकर आसात गोवन वार्ताचे, जॉयल आफोन्सो आसात द गोवन एवरीडेचे आनी गोवन वार्ता लायव्हाचे आमचे किशोर नायक गांवकर आसात. आनी आमी पयलो विशय जो आज घेतात तो म्हळ्यार स्मार्ट सिटीचो. स्मार्ट सिटीचेर आमी इतल्याच खातीर विशय घेतात की वत थंय आमकां गजाली फोडिल्ल्यो दिसतात. मडगांवय फोडल्यात, त्या वटच्यान जर दक्षिणेक गेल्यार केप्याय फोडल्यात, बाकीच्याय शारांनी फोडाफोड सुरू आहा. आनी पणजी ती सगळ्यांत चड जाल्या. म्हळ्यार तुमकां जर पणजी जर तुमी आयल्यात आनी सगळे जाण एकदां तरी येवन गेले आसतले फाटले 2-3 म्हयन्या भितर, तर पणजीक एक युद्धभुमीचें स्वरूप आयलां. आनी त्या युद्धभुमी भितर एक गजाल आमकां खबर आहा की पयर एक ट्रक उलटलो, 4 जाण कामगार जखमी जाले. आनी ज्या तरेन ही कामां चल्ल्या ती जर पळयलीं जाल्यार अजून मेरेन कोणाचो जीव गेलो ना हें नशीब अशी म्हणपाची परिस्थिती आहा. पांडुरंगा सुरवात तुजे कडच्यान करता. आमकां सगळ्यांक ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करचें पडटा. आनी आतां तर तुगेलो नवीन एक बेस्ट गजाल काडल्या की G20च्यो मिटिंगो गोंयांत जावपाच्यो आसात म्हणून थंय पणजेचे जितलेय रस्ते फोडल्यात ते खंय सगळे टारींग करतले, कार्पेटींग करतले आनी मागीर परत फोडटले पावसा उपरांत. सो म्हाका एक फ्रेंडान सांगलें की अरे परत फोडटले मरे कियांनी कितें काय म्हणून हांवें ताका फर्स्ट टायम म्हणजे तुका सांगून फोडटात. हरशीं म्हणजे सांगनासतनाच फोडटात. कार्पेटींग करता आनीक 6 म्हयन्यांनी. फर्स्ट टायम म्हणजे कोण तरी तुका सांगता आमी आज कार्पेटींग करतले 6 म्हयन्यांनी फोडटले म्हण. सो हाजेर पांडुरंग बाब तुजे विचार कितें? हेच रावंड टेबलान म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीचेर आमी हेज्या पयलीं उलयल्या आनी कसलोच प्लान करिनासतना जे तरेन रस्ते फोडपाचे सुरू आशिल्ले ताचेर आमी सविस्तरपणान चर्चा जाल्या हेजेर. मेयराचोय उल्लेख केल्लो आनी ताच्या उपरांत म्हाका दिसता मेयरान एक डिसिजन घेतला की दुसऱ्या टप्प्यांतली म्हणजे सेकंड फेजींतली जेन्ना कामां सुरू जातली हेजी स्मार्ट सिटीची तेन्ना त्या भागांतल्या लोकांक विश्वासांत घेवन थंय कशें तरेन करप ताचें प्लानिंग करतले. म्हणजे खूब उशिरा काय जायना पूण तें कळ्ळां. आतां रावलो विशय पणजेचो जाल्यार पणजेन जे तरेन तेणी म्हणजे कसलेंच प्लानिंग नासतना जे तरेन सगळे कडेन वांगडाच फोडला म्हणजे म्हाका दिसता करंजळ्या पासून ते थंय पाटो मेरेन सगळे कडेन आहा ती सिच्युएशन. सो तातूंतल्यान बारीक बारीक इन्सिडंट जाय आशिल्ले एक्सिडेंट पूण ते लक्षांत येनाशिल्ले. काल जेन्ना ट्रक हे जालो कलंडलो आनी 4 कामगार जेन्ना जखमी जाले तो विशय सामको इतको सिरियस जालो की म्हाका दिसता आत्तां सुद्दां आयज सुद्दां सगळे कडेन म्हणजे ज्या जाग्यार खड्डे आशिल्ले खंय फोंडकुलाक म्हणजे खणिल्ले रस्ते पायपलायन घालपा खातीर ते सगळे टेम्पररी काय जायना पूण ते एक कितें तरी कवर घालून ते सगळे कडेन धापल्या. जाग येयला तांकां मातशी. पूण आतां ही फेज जालीच कारण आतां ताका उपाय ना सगळें केलें खणलां हेंच्यांनी. पूण किमान दुसरे फेजीन तरी लोकांक विश्वासान घेवन एक वेवस्थीत प्लानिंग करून करपाक जाय. हे घटनेंतल्यान न्ही जाल्यार हे सगळ्या सिच्युएशनांतल्यान पणजेन जें आसा जाल्यार अनेक तरेचे मिम्स येवपाक लागले की पणजेन आतां कितें जर जालें जाल्यार ना डेव्हलपमेंट अशें म्हणप आनी सगळ्यांनी वगी रावप. हांव सोशल मिडियाचेर सगळे पणजेकारांचेच सद्या मिम्स सुरू आसात. सो म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या घटनेंतल्यान CCPन आनी स्मार्ट सिटी जी एजन्सी आसा तांच्यांनी शिकपाक जाय आनी दुसरे फावट एटलिस्ट किमान हें करतना बरें प्लानिंग करून करपाक जाय. एक गजाल इम्पॉर्टंट आहा की हातूंत भितर 2 एजन्सी काम करतात. खरें जर पळयलें जाल्यार CCPक हातूंत भितर अत्यंत लिमिटेड रोल आसा. आतां फेस जाता मेयर बट मेयराक रोल अत्यंत लिमिटेड आसा. काम करतात एक तर तुगेले G-सुडा काम करता नाल्यार तुगेले स्मार्ट सिटीचे लोक काम करतात. आनी परिस्थिती अशी आहा इट इज व्हेरी इंट्रस्टिंग. हांव लोकांक परत याद करून दिता ही परिस्थिती कित्याक आयल्या की जे फंड्स आयिल्ले ते कितलेशेच वर्सां म्हयने सुद्दां न्ही आमी त्या फंड्साचेर बसून रावले आनी लास्टाक अशी परिस्थिती आयली की जून 2023 मेरेन जर कामां कंप्लीट जायनात पावसाच्या पयलीं जाल्यार पयशे परत वतात. म्हणटकीर आमी एकदम सगळे रस्ते फोडपाक सुरवात केली. तेन्ना आमी खंय फोडटात कितें करतात हाजें ताळतंत्रय ना. ते टायमार कंप्लीट जातले काय ना हाजो हिशोब ना. आनी आज परिस्थिती अशी आहा की आमी परत डांबोर घालतात आनी सांगतात की आमी मागीर परत फोडटले म्हणून. सो किशोर बाब हो जो स्मार्टनेस आसा ह्या स्मार्टनेसा कडेन तूं कसो पळयता? प्रमोद, ह्या स्मार्ट सिटीच्या संदर्भान आमकां पयलीं मातसो फाटीं वचचो पडटलो. केंद्र सरकारान 2015 ही येवजण हाडली आनी देशभरांतल्यो 100 सिटी सिलेक्ट केल्यो ह्या स्मार्ट सिटी अंडर काम करपाक. आनी ही स्मार्ट सिटी मिशन म्हणटा पळय एक वेगळी संकल्पना म्हणजे टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सिटीज एज वेल एज लायफस्टायल. लोकांच्या जिणेन बदल जावप अशा पद्दतीचो विकास करप अशें तेजें मिशन आसलें. आनी 100 स्मार्ट सिटीज तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्ल्यो आनी ताका प्रत्येक सिटीक दर वर्सा 100 कोटी
अशा पद्दतीचे ताका फायनान्शियल हें असलें प्रोविजन असलें. 2015 सावन हो स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट सुरू जालो. आमी आतां 2022 आसा. पयल्या फेसीन स्मार्ट सिटीची जी कामां जालीं ताचेर आमचें व्हडलें लक्ष वचोंक ना, पूण बरीचशी कामां जालीं. पूण ती कसलीं? ती आल्तिनान गार्डनां बांदलीं तेंच्यांनी, स्टेप्स बांदले, खंयचे पुलांचेर रंगरंगोटी केली. ही सगळीं कामां स्मार्ट सिटी अंडरूच जाल्लीं. पूण आयज जर प्रत्यक्षांत आतां ओके पुलांचो बिलांचो फायदो जालो तें सगळें बरोबर. तुका गार्डनाचें सांगता, आल्तिनोन आतां पावला पावला गार्डनां जाल्या. म्हणजे खरें म्हटल्यार आल्तिनोन जर आयज सगळ्यान व्हडलें गार्डन म्हणजे जे जॉगर्स पार्क आसा ताचो जो यूज करता लोक, सकाळीं वॉकिंग मागीर सांजचे भुरगीं खेळपाक, खऱ्या अर्थान जॉगर्स पार्क वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ दीस पणजी. त्या टायमार मनोहर पर्रीकरान ते जॉगर्स पार्क बांदलेले. ते जर व्यवस्थीत आनी रिडेवलप केल्ले गेले तेजो उपयोग जातालो. आयज गार्डनां बांदल्या तेतून मनीस, जनावरां, कुत्रे सुद्दां बसनात अशी परिस्थिती आयज तुका हांगा मेळटा आल्तिनोन. आतां तर नवीन गार्डन बांदलां, तेजें उद्घाटन जावपाचें आहा. तें आनी गार्डन ओपन गार्डन आनी तेतूनच कितें तरी एक्सरसायजीचे कितें इक्विपमेंट बसयले तेंच्यांनी. म्हणजे पयसो आसा तो कसोय खर्च करप. आतां सेकंड फेज जो आतां सुरू आसा हो इम्पॉर्टंट फेज, कारण तो रिडेवलपमेंट ऑफ रोड्स, मागीर तुजें वेस्ट मॅनेजमेंट, हे सगळे गोष्टी ड्रेनेज सिस्टम सगळे फूल. आतां जाला कशें प्रमोद पळय, की ज्या टायमार पयल्या फेसीनसून ही जी कामां जावंक जाय आसलीं ती कामां पयल्या फेसीन जावना. पयल्या फेसीन ही असली जुजबी लोकांक एट्रॅक्ट करपी जी कामां आसा ती पयल्या फेसीन जाली. ही कामां त्या टायमार सुरवात जावंक जाय आसली. आतां जाला अशें की जसो पांडुरंगान सांगलो तसो की तो 5 वर्सां एक्चुअली तेचो स्पॅन आसलो 5 years. 5 वर्सांत ती सगळी कामां कंप्लीट जावंक जाय आसली. आमी खूब फाटीं पडले. आतां तो पयसो रिटर्न वचपाचो आहा आनी तो रिटर्न वचोंक जायना म्हणून ही सगळी धडपड. पूण ह्या स्मार्ट सिटीचें काम ज्या पद्दतीन प्रोफेशनल पद्दतीन जावंक जाय तें प्रोफेशनलिझम आमकां खंयच दिसना. डस्ट पॉल्युशन जर तूं पळयशीत पणजीन, आयज भायर सरपाक तूं कपडे असले कपडे घालचे पडटात आमकां. धवो कपडे घालून तूं येयशीत जाल्यार तूं ऑफिसान पावसर तांबडोच जाता. दुसरी गजाल म्हणटा ती देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ स्मार्ट सिटी एंड अदर, म्हणजे म्युनिसिपालिटी म्हण किंवा ट्रॅफिक पुलीस. होणके तशें दवरलेले आहा रातचे, ताका बॅरिकेड्स ना, कांय ना, ट्रॅफिक पुलीस ना. आतां काम सुरू आसतना ट्रॅफिक डायरेक्शन दिवपाक ट्रॅफिक पुलीस ना. ते दिसचो जो एक्सिडंट जालो तो ट्रक त्या स्मार्ट सिटी खातीरूच चिरे हाडपी ट्रक तो. आणि त्यांनी जे बॅरिकेड काढले म्हणून मेयरान जो स्टेटमेंट केला तो बॅरिकेड काडटलो, कारण त्यांनी चिरे हाडल्या तेच त्या स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर. तो बॅरिकेड काडिना जाल्यार ते चिरे खंय पावयतलो. सो तो व्यवस्थीत पद्दतीन त्या रोडान येवन ते देंवयतलो, हे काळजी घेवंक जाय. एक बरें एग्जाम्पल आहा आनी हांव ती केन्नाय अशी खुशीचीच एग्जाम्पल कितें येता ती दितकीर म्हाकाय मातसो कॉन्फिडन्स आसता एग्जाम्पल दितना कशें काम चल्लां जें. आमच्या ऑफिसाच्या सायडीन हो रस्तो फोडला काकुलो मॉला कडचो. ताजेर आतां इतलो वर्स म्हयने जाल्यात कितले कित्याक वर्स जालें हांवें कित्याक फोडला, तुवें कित्याक कार्पेटींग करनासतना दवरला. आनी हांव फायंड आउट करपाक आय केम टू नो व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग की थंय सिवेज लायन घालपाची आसा. ती सिवेज लायन खंय खंयच्यान येवपाची, ती खंय ह्या विवांता कडच्यान येवपाची. आनी मागीर हांगच्यान घालपाक स्टार्ट करात. तो म्हणपाक ना ती म्हणपाक ती ग्रेडियंट जाय ताका, ती ग्रॅविटीचेर येवपाची न्ही. सो पयलीं खंय ती थंय घालपाची. हांवें पयलीं थंय घालपाचें जाल्यार हांगा रस्तो पयलीं कित्याक फोडलो, हय न्ही म्हणपाक लागले. सो आतां म्हाका खरेंच प्रश्न पडटा की ज्या तरेनी कामां चल्ल्या. आतां जोक असो आहा की मेन रस्त्यार ते फोडपाक शकपाना सांतिनेर. जो मेरेन तें काम जायना तो मेरेन तूं हांगा कार्पेटींग करपाक शकना. आनी हांगा कार्पेटींग करना कारण तें काम जावचें आसा. सो हो जो रस्तो फोडिल्लो आसा, रायट, समबडी शोड मी यस्टरडे व्हेरी नायसली की गुगल मॅप्साचेर रस्तोच काडून उडयला गुगलानय बी. दीस डज नॉट एक्झिस्ट एनीमोर. सो द रोड टू द मॉल डज नॉट एक्झिस्ट एनीमोर. गुगल मॅपा वयल्यान रस्तोच गायब जाला. सो तूं जॉयल एक सुखी मनीस तसो. तूं जर सावथा सावन येता बरे रस्त्या वयल्यान तुका जुवारी ब्रीज बी मेळ्ळा. पणजी येतकीर तुका भितर सरतकीर कितें दिसता? Pramod, last 33 years I've been moving up and down from South Goa to Panjim. असली म्हाका असलो हें जालो तो रस्त्याचो हाल केलो तो असलो केन्नाच आतां 3 decades नाव. दिस इज कंप्लिटली नेवर सीन बिफोर. एकूच म्हणूनशें दिसता, अशी किशोरान आनी पांडुरंगान उलयले ते डिटेल्स, बट एकूच म्हणूनशें दिसता की हें जें प्लॅनिंग केलां तेणी रस्त्याचें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान, हितून एक सादो मनीस आसा तेजो कांयच हें करूंकूच ना. जावं म्हणून एक पोल्युशनाचेर ओर द सेफ्टी ऑफ द कॉमन मॅन सिटीजन. आतां पळय ते ट्रक पडलो म्हणून तो कितें फोंड्यान वचून पडोंक ना. तो आशिल्लो सारको, कसळ्ळी माती आनी गेलो भितर. हय, रस्तोच हें जालो. आनी तितून भितर 4 जाण भुरगे अजून देखून ते हॉस्पिटलान आसा. एकट्याची नॅक हें जाला, दोळ्यांची बोटां फ्रॅक्चर जाल्या, कोणाचो पांय फ्रॅक्चर जाल्या.
व्हेरी सॅड. आमी एक कॉमन सिटिजनाक म्हणटा तो कांयच सेक्युरिटी ना ह्या रस्त्यांचेर, आनी रातचो तूं आनी भोंवतलो जाल्यार कांयच ना. इतलें डास जाला सारकें, आनी रस्ते कट करून अशे कट जाय तशे कट केल्या सारकें. आमच्या ऑफिसाच्या सायडीनूच आतां पळय रस्तो कट केला, टार कट करून तेणें तो रस्तो धाकटोसो हें केलो, तितून भितर 2 सायडीन ट्रॅफिक येवंकूच शकना. सो डेव्हलपमेंट करूंक जाय तें बरें आसा, पूण एट द सेम टायम एटलिस्ट कॉमन मॅनाचो तरी कितलो तरी. एक गजाल बरी आहा, म्हाका एक गजाल मुद्दम सांगचेशी दिसता की पणजेकारांनी ह्या डेव्हलपमेंटाक विरोध केलो ना. जितल्याय पणजेच्या नागरिकां कडेन आमी उलयतात सगळे जाण एकूच गजाल सांगतात, अरे बाबानो प्लॅन करून करात. आमी कोणूच सांगनात की तुमी हें करनाका म्हणून, पण करता तें मातशें तकली वापरून करात. आतां प्लॅनिंग मिनींग हे व्हडले शब्द. हांवें जशें तुमकां सांगलें 1-2 एग्जाम्पलां, ती कॉमन सेन्सूच दिसना. प्लॅनिंग सोडून दी, प्लॅनिंग मागीर येता. प्लॅनिंग हांव तो एक्सपर्ट न्ही प्लॅनिंगाचे, तेन्ना प्लॅनर्स जाय पडटा आमकां. हांगा कॉमन सेन्सूच दिसना. पूण प्रमोद, हें सगळे कडेन तशेंच आसता. तूं आतां म्हणटा मारगांव पळय, बिटवीन न्यू हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू ट्रॅफिक सर्कल, ओल्ड मार्केट, तो रस्तो फोडिल्लोच आसता. वर्साक भराय म्हयने तो फोडटा, सिवरेज घालता, आनी कितें करता, परतून ओपन करता, परतून घालता. आतां पळय लास्ट इयराक तो हें जाल्लो, ओपन केल्लो, आतां परतून ओपन केला, आनी ट्रॅफिक केवस जाला थिंगा, मॅस जाला. हें कितें, वॉट इज दीस प्लॅनिंग एंड वॉट कायंड ऑफ अ डेव्हलपमेंट यू आर लुकिंग एट? तुका केन्ना फोडटले आनी केन्ना घालतले खबर ना. कांयच खबर आसना. पणजे तरी ताणें सांगलां आमी आज कार्पेटींग करता आनी मागीर परत फोडटले म्हणून, न्ही पांढरे? प्लॅनिंग तूं म्हणटा प्लॅनिंगूच हें आसा. आनी पणजेकार एक गजाल खरी की पणजेकार अपोज करिना कसले हेका. आनी बरी गजाल, नाका म्हणनात, पण एटलिस्ट तांची मागणी कांय कडेन. पूण ह्या सगळ्या बोवाळान आमचो पणजेचो MLA जो आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टर, आनी ताजो चलो जो मेयर आसा, जे दोगांची भुमी, ते दोगांय एक्चुअली स्मार्ट सिटीचेर आसात. खरें म्हळ्यार तांच्यांनी इंटरव्यून जावन कितें करपाक जाय आशिल्लें, पूण म्हाका कोणाचें इंटरव्यूशन भितर दिसना. म्हाका कितें दिसता जाणा प्रमोद, की हे स्मार्ट सिटीची मेजर कामां जी आसा पळय ती पयलीं जावंक जाय आसलीं, ती जावना. आतां बाबूश आसा, आतां बाबूशा पयशे जर परत रिटर्न वचत जाल्यार व्हडलें नुकसाण जातलें. बाबूशाक खबर आसा, आनी बाबूशाची जर तूं वर्किंग स्टायल पळयशीत, अशें जेन्ना प्रॉब्लम क्रिएट जाता तेन्ना थंय वचून पयलीं हें करपाचो स्टायल ही बाबूशाची. पूण ह्या बाबतींत बाबूश कित्याक वगया, कारण तेच्या कडेन आनी उपाय ना, कारण ही कामां जावंक जाय, नाजाल्यार पयसो रिटर्न वयतलो. दुसरी गजाल आनी एक म्हत्वाची, आमी आयज जे स्मार्ट सिटी बद्दल उलयतात, एक गजाल आमकां मान्य करपाक जाय की स्मार्ट सिटीचे कामां करतना लोकांक विश्वासान घेवंक जाय. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट म्हणटकूच आमी वगी रावन हें सगळें कितें अनप्लॅन्ड आनी जें कितें काम चल्लां तेचें समर्थन करप अशें जावचें ना. पूण हें काम जेन्ना कंप्लीट जातलें पळय, तेन्ना आयज उलयतात पळय पणजेकार, तेच अशी स्तुती करतले पणजेचे, आनी हे सगळें बाबूशाक खबर आहा. पणजेचे लोकांनी तशी किशोर विरोध कोणेच केलो ना. प्रश्न विरोधाचो ना. लोकांनी वेल्यान लोकांक पीपल आर रेडी टू हेल्प. पीपल आर रेडी टू हेल्प इन द प्लॅनिंग प्रोसेस. ही कामां जर टायमान जावंक जाय जाल्यार वगी रावपूच शाणपणाचें हेच धोरण पणजेच्या MLAन घेतला. एकदां ते कशें बशें एकदां जावनी, एकदां जाली काय लोकांच्यो कंप्लेंट्स, लोकांचे ग्रिवन्सीस ऑटोमॅटीक पयस जातले आनी लोक कौतुक करपाक लागतले की वालोर म्हणून ह्या कामां. सो आनी 4 वर्सां. एक प्रश्न आहा म्हाका पांढरंग, बिफोर आय गो टू जॉयल. G20 लागून जे तुगेले कामां बंद करता म्हणटा पळय, ती भानगड कितें? कारण हांवें खूब फायंड आवट केलें, रस्तो फोडले त्या खंयच्या रस्त्यांचेर सायडीन बी खंयचे तरी व्हेन्यू भितर बी तुगेले G20ची मिटींग जातले काय म्हणून. एकूय मिटींग काय पणजे खंय भितर जावपाचें ना. तरी आसतना G20ची मिटींग जावपाची आतां म्हणजे जेन्ना सगळें कार्पेटींग सुरू जालां, ती भानगड कितें? म्हाका दिसता VIP खातीरूच ती हें घेता आसतलें तें. अदरवायज आनी म्हणजे ज्या जाग्यार जातली मिटींग पळय, तेजो इम्पॅक्ट पणजेचेर जातलोच ट्रॅफिकेचेर. त्या खातीर म्हाका दिसता हें केलां तें. पूण हांवें जे तरेन आयकलां आतां की पणजेंतले बरेच दुकानदार, हॉटेल मालक आनी कोण कोण सगळे जे बिझनेसमॅन आसात ते मातशे अलर्ट जाल्ले आसात. आनी ते म्हाका दिसता कदाचित एकदां ते टायरिंग केल्या उपरांत परत फोडपाक जर गेले जाल्यार पणजे परत बोवाळ जावं शकता अशें मातशें हांवें आयकलां. ना, ह्या कारण लोकांची भयंकर लुकसाणय जाला ह्या अनप्लॅन्ड गजाली खातीर. ल्हान वेवसायिकांचे भरपूर लुकसाण जालां. G20च्या बाबतींत म्हाका एकट्यान एक बरी गजाल सांगली जॉयल. कितली खरी कितली फोट्टी खबर ना, पण ताणें एक बरी इंट्रस्टींग गजाल सांगली. तो म्हणपाक G20ची एकूय मिटींग हांगा जावपाची ना. खंयी जरी घेतली जाल्यार मुखाल्यान DB रोड ओपन आसा. हांवें हें कितें तर परत कार्पेटींग परत फोड, हें कितें हें नाटकां. एकूच गजाल आसा ज्या गजाली लागून तो पयसो वचनासतना उरतलो, तो म्हळ्यार नॅशनल इंट्रस्ट. आनी नॅशनल इंट्रस्टाक लागून जर तुवें काम स्टॉप केलें आनी जर कार्पेटींग करून उडयलें जाल्यार तो जुनाक पयसो परत वचचो ना. आनी दॅट इज द ओन्ली वे. कारण एक गजाल पयल्यार सगळ्यांक दिसता की पावस मेरेन कांय हें निभावचें ना म्हणून, आनी पावस मेरेन जर निभावलें ना
जाल्यार हरशींच बुट्ट त्या पणजे भितर बाकीच्यांची कितें परिस्थिती जातली ती तुका सांगपाची आनी गरज ना. सो इट इज अ व्हेरी इंटेलिजंट वे ऑफ टेलिंग की पयसोय परत वचचो ना, पावसाच्या पयलीं कार्पेटींग जावन मागीर परत जाल्यार फुडें पावसा उपरांत अशी एक तुगेलो बरो प्लॅनिंग केला असो कोणी तरी दुबाव उक्तावन दाखयलो म्हाका. कितली खरें कितली फोट तें खबर ना. आतां कोणी जर चर्च करा माराक ते डेलिगेट्स बी जर चर्च पळोवपा येता जाल्यार आमकां कळटलें एक्चुअल मिटींग जाता तेन्ना. बट डू यू थिंक G20 इज द क्रक्स ऑफ द It looks like, the way you have told. Now we are beginning to wonder now. Some very nice people, intelligent people have sounded this to me. Now we have also started to think likewise. Maybe this could be a nice excuse for them to, hold on to the funds. Yeah. सो पण एक गजाल आसा की सगळे रस्ते तर टॉपिंग केले जाल्यार अशें सगळे बोटून फोडटले म्हणून अशें कांयच हें ना. गडे दे कूड बी लोक दितले नेक्स्ट टाइम वही प्रश्न पांढरंगान बरो मुद्दो घातला. बट द बिगर प्रॉब्लम इज आतां ते हॉट मिक्सिंग हें करून करतले पण पावसा मेरेन ते मागीर परतून ऑटोमॅटीक आनी फोडपाक नाका ते ऑटोमॅटीक भितर येतले. म्हाका तो भंय पडलेलो आसा की कितें आतां ही सॉफ्ट लूज सॉयल आसा पळय. And then with this rains, what is happening to Panjim. Mostly चडशे फ्लडिंग जावन आख्खे पणजे बुडटा. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट पांढरंग. कारण तूं पणजी सिटी तुका सामकी बरी खबर आहा. फ्लडिंग जाताले ऑलरेडी आमी म्हणटाले की कांय ज्यो ट्रेडिशनल ड्रेन्स आसात त्यो चॉकअप जाल्यात, कांय कडेन त्यो ट्रेडिशनल हे ल्हान जाल्यात आनी ओवरफ्लो जाता म्हणून. आज घडी अशी परिस्थिती जाल्या की त्यो ट्रेडिशनल ड्रेन्स सुद्दां ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामां लागून पुरवल्यात. अशी परिस्थिती भितर जर कार्पेटींग केलें आनी जर त्यो ड्रेन्सय ना आनी जर आमी पावसांत गेले जाल्यार पणजेची दशा कितें जातली. दोन मुद्दे तुवें काडले. एक म्हटल्यार तो प्रोजेक्ट म्हणजे पयशे नॅशनल इंट्रस्टा खातीर जर काम बंद केलें जाल्यार ते म्हाका डावट आसा म्हणजे खरें आसा त्या भितर. दुसरो हो जो जयरान जो विशय काडलो की फ्लडिंग जावपाचें. जर सिच्युएशन अशीच रावली आनी तूं म्हणटा अशें टायरिंग बिरिंग केलें हेंच्यांनी मार्चान आनी परत मागीर काडुया म्हणून जर केलें आनी जर एप्रील किंवा मेन जर पावस येयलो पणजे जाल्यार सिच्युएशन वर्स जातली पणजे. हें सांगपाची गरज ना. कारण आत्तां ड्रेनीचे सगळे वाटे सुद्दां तेंच्यांनी बुजयल्ले आसात सगळे कडेन. हय आनी असल्या सिच्युएशनान जर पावस जर मे म्हयन्यान जर सुरू जायत बीन केन्ना मिडाचेर बीन जाल्यार पणजेन वर्स्ट सिच्युएशन क्रिएट जातली. तूं म्हणटा असलो शर्ट घालून येवचो पडटा म्हणून तुका लायफ जॅकेट घालून येवचें पडटलें घरा कडच्यान. शर्ट बी कोता येवपा ना. तू म्हणटा ते सारकें बरोबर प्रमोद. कारण ज्या पद्दतीन अनप्लॅन पद्दतीन जें काम सुरू आहा पणजेन पयलीं सुरवातीचे पोर्तुगीज काळाची ड्रेन सिस्टम आसली व्हडले म्हणजे भितर मनीस चलो शकता इतली व्हडली ड्रेनेज सिस्टम. त्या ड्रेनेज सिस्टमाचेर हांच्यांनी आतां कितें नवीन अभ्यास केला आनी हेंच्यांनी नवीन कितें ड्रेनेज सिस्टम तयार केला कोणाक कांयच खबर ना. पूण ज्या पद्दतीन पणजी सिटी फ्लडिंग जाता पावसान हेंचो प्लॅन म्हणटा तो पावस उगडो पाडटलो अशें म्हाका दिसता. आनी जर हाचेर आतां धरूच जर विचार व्यवस्थीत करून जर तेंच्यांनी प्लॅन करूंक ना पणजेकारांची परिस्थिती सामकी बिकट जावपाची. तूं म्हणटा की परत कार्पेटींग करपाची तरी प्लॅनिंग सारकी करा. एक्झॅक्टली एक्चुअली खरें म्हणजे सगळे ड्रेन्स पुरयल्ले आसतना कार्पेटींग करून सोडले असली परिस्थिती हाडनाका. स्मार्ट सिटीचे जे ऑब्जेक्टिव्स आहा पळय ते बद्दल जेन्ना हांव वाचतालो तेन्ना ते ऑब्जेक्टिव्स कितें आनी आमी कितें करता आतां पळय तेजे प्रायम ऑब्जेक्टीव कितें एड्युकेट वॉटर सप्लाय, एश्युअर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय, सॅनिटेशन इन्क्लुडिंग सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, एफिशियंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, एफोर्डेबल हावसिंग स्पेशली फॉर द पुअर. खंय आहात पुअरांक एफोर्डेबल हावसिंग, रोबस्ट IT कनेक्टिविटी एंड डिजिटलायझेशन, good governance, especially e-governance and citizen participation, sustainable environment, safety and security of citizens, particularly women, children and elderly, and health and education. हेतूंतल्यो खंयच्यो गजाली ह्या तुका कामांत दिसतात त्यो म्हाका सांग तूं. खूब मुखार पावलो. म्हाका स्मार्टनेसूच दिसना प्लॅनिंगा भितर त्या स्मार्ट सिटीच्या. तेंच्यान आमी आतां दुसऱ्या विशयाचेर या. दुसरो विशय म्हळ्यार डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचो. नाव गिरीश चोडणकर इज मेकिंग अ पॉयंट दॅट आदल्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशना भितर सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें स्पिकराक की 90 दिसां भितर डिसायड कर म्हणून. सो हेंय 90 दिसां भितर जावपा जाय म्हणटा. हाव मच मेरीट डू यू फायंड इन दीस आर्ग्युमेंट. आनी जर खरेंच जर फाल्यां हायकोर्टाची तशी ऑर्डर आयली जाल्यार परिस्थिती कितें. प्रमोद आमी पळयलां चडशीं पळय डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आसा ती लांबोवन अशीच ती एक पावटी अशें जाला की दुसरें इलेक्शन लागीं पावता आनी मागीर तेंचो फिजल आउट जाता. ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा आय थॉट वूड बी अ कायंड ऑफ अ ट्रेंड सेटर एंड वूड बी आस्किंग द स्पीकर दॅट येस दीस इज द टायम फ्रेम यू हॅव गॉट 90 days यू हॅव टू सेटल
this thing, and fair enough. So आता तोही असताना speaker is not going with the spirit of this order. I don't know why. म्हाका एक अजीब दिसता की why this should not be followed when there is explicit directive. प्रश्न बी आता तुका कशी कित्याक करना काय स्पीकर Because what happens is कितलो बरो मनीस तो otherwise the entire exercise of this petition is defeated. Otherwise कसलो हें आसा, whether they are disqualified or not disqualified, the speaker has to decide and end the matter there. Why are you holding on beyond 90 days? If the court is saying 90 days, उत्तर आसात पांडुरंग ह्या प्रश्नाची. जॉयल असं आपल्या कांयच खबर ना स्पीकर अशी कित्याक करता ते अशें तुगेले जॉयल प्रश्न विचारता. उत्तर हा पळय, हय गिरीश म्हजो बरो फ्रेंड, हय नो डावट. पूण जे तरेन तो पेटिशन मी घालता आनी आमकां जी आमी जी गोंयकार किंवा गिरीश जे अपेक्षा दवरता कोर्ट सांगतलो आनी स्पीकर आयकतलो म्हणून, कितें जावपाचें हातूंतल्यान. आनी हेच्या पयलीं कितें जालां, सपोज तुवें फाल्यां स्पीकराक सांगलें सुद्दां कोर्टान की बाबा कितें तरी डिसायड कर म्हणून, तो भायर मारतलो तुजें डिसायड कर म्हणून डिसिजन घेतलो तो. तूं इंटरव्यू जातलो मग हेतून स्पीकराच्या ज्युरिडिक्शनान. बाय सिंपल थिंग. काय खरें हांगा हेका काय तो टायमपास. ह्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनाक म्हाज्या हेच्या प्रमाण तेका काय अर्थ ना. स्पीकर जाय तेन्ना ते भायर मारूं शकता आनी हे मॅटरान काय जावपाचें ना. हे हांव ऑन कॅमेरा सांगता तें बरोवन दवरा. सो हे ऑन कॅमेरा सगळ्या बरोवन कित्याक दवरपाक काय हे ना, हेका कांयच अर्थ ना तेका. अर्थहीन पेटिशन. अर्थहीन पिटिशन हे तुजे भितरलो एक अशें मदीं मदीं तुजे भितरलो एक्टिविस्ट बी जागो जाता. तो बी ह्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाक जागो जाला काय तुवें बी पांडुरंगान जो एक सारको पत्रकार आमी सदांच पेसिमिस्टीक आसतात. मागीर तातूंतल्यान केन्ना ऑप्टिमिस्टीक जाल्यार एक बरी बातमी करता आमी. पण जनरली आमकां अशें प्रत्येक गजाली कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन एक मातसो पेसिमिस्टीक आसता. तुगेलोय तसो आसा काय तुका तुवें सोडले आशा पांडुरंगा भशेन? आमच्या डेमोक्रेसी न्याय व्यवस्था म्हणटा पळय, ज्युडिशियरी हो एकूच होप आमच्या लोकशायेन सध्या उरला. आनी त्या न्याय वेवस्थेचेर आमी अविश्वास दाखोवप हें खंय तरी लोकशाहीकूच घातक ठरू शकता. म्हाका खबर आसा प्रॅक्टिकली विचार करीत जाल्यार पांडुरंग जे कितें सांगता तें बरोबर, पूण पिटिशनूच घालप ना, आमकां हांगा न्यायूच मेळचो ना अशें म्हणून जर आमी वावरपाक लागले जाल्यार आमचो लोकशाहीचो ढाचो घालतलो. सो गिरीश चोडणकराक खबर जरी आसा की तेतून सुद्दां कांयच साध्य जावचें ना, तरी पूण तो फायट करता आनी न्याय वेवस्थेचेर विश्वास दाखयता. ही खूब बरी आनी सकारात्मक गजाल आसा. एक गजाल की गोंयान जे शेण खाल्ला पळय ह्या अपात्रताच्या प्रकरणान, त्या वयल्यान कोणाकूच विश्वास दिसचो ना की ऐतिहासीक. बरें आतां तर खूपच शेण घाल्ला तेंच्यांनी. कित्याक की तुमी फुट्टात बरें 2/3 फुटा, पूण पक्षाक तुमी विलीन करता म्हणटा हे प्रकार म्हाका कांयच कळना. फाटल्या फावटी तेंच्यांनी पक्ष विलीन करूनय आयज काँग्रेस पक्ष आसाच. सेव्ह गोवा फ्रंट पक्ष विलीन केल्लो चर्चिलान, मागीर फुडल्या इलेक्शनाक सेव्ह गोवाचे कॅन्डिडेट आसात. हे गजाली ज्यो आसात ते सामान्य मनशाच्या ह्याच्या पलीकडचे, कुवतीच्या पलीकडच्यो, ते आमकां आतां वयरसून परमेश्वरान येवनूच तेचें एक्सप्लेनेशन दिलें जाल्यार. कारण आमकां एक्सप्लेनेशन तेचें खंयच मेळना की बाबा पक्ष तुमी जर हें करता, पक्ष तुमी विलीन जर करता जाल्यार पक्ष उरता कसो, निवडणुकीक तो पक्ष कसो उरता हेचें उत्तर कोणूच दिना. सो ही फकाणां चल्ल्या, हेच्या बद्दल कांयच दुमत ना. पूण न्याय वेवस्थे प्रती जर आमची हताशपणा जर आमी दाखयत जाल्यार त्या न्याय वेवस्थेची प्रतिष्ठा वयतली. हात पाय घालून काय जावचें ना. झगडटा म्हणून दाखोवंक तरी जाय. सारको तुगेलो एक असो आनी तुवें असो बरो मदलो असो पॉयंट ऑफ व्यू धरलो कळ्ळें तुका सामको. तिसरो विशय आतां दाबोळीचो. व्हेरी इंट्रस्टींग विशय की सगळ्यांनी बातमी केल्यो की मोपा जाता की दाबोळी सर्वायवल हें तें अशें आमी व्हडलें व्हडलें हें करताले चर्चा. एक्चुअली मोपा स्टार्ट जातकीर दाबोळीचें ट्रॅफिक वाडलें, दाबोळीचो बिझनेस वाडलो. व्हॉट इज हॅपनिंग जॉयल? Pramod, see, it is too early to comment right now because आमी खूब म्हणिल्लें की गोस्ट एअरपोर्ट जातलो आनी स्लोली इट वील डाय आउट म्हणून. पूण आतां 1 म्हयनो 145 days इज टू अर्ली अ टायम टू डिसायड दॅट मोपा इज अ फेलियर ऑर सक्सेस ऑफ दाबोली इज परमनंट तशें म्हणपाक शकत ना. पूण एक गजाल सारकी आसा, हितून भितर आतां कळ्ळें लोकांक की the practicality of Daboli and the feasibility of Daboli, which is approachable and being central to Goa, हेचो खूब म्हत्व आसा. आतां तूं पयशी इफ यू गो टू मोपा एंड तूं जर काणकोणा पावतलो जाल्यार तुका जाणा जावंक जाय की 5,000 अरावंड 5,000 वील बी अ टॅक्सी फेअर. इट वील ऑलमोस्ट बी लायक अ डोमेस्टीक फेअर. Somebody told me 3 days back that his ticket from Mumbai to Goa was something like 3,000 or something, and he had to pay 4,000 to go from Mopa to south. Your practical difficulties
खूब मागीर आतां वयर सरल्या आनी लोकांच्या मतीन जाला की दाबोलीम इज सेंट्रली लोकेटेड एक्सेसिबल टू काय नॉर्थ एंड जो मेरेन इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स मोपा स्टार्ट जायना हा. तो मेरेन हें चित्र अशें उरतलें आनी मागीर आमकां एक्च्युअल असेसमेंट करपाक मेळटलो. हाँ, so basically for domestic travelers, I think Dabolim will always be a favored airport like to land or take off. But for international airlines, I think it is a larger kind of this thing, and we'll have to see how the traffic is diverted to Mopa because that is completely different from our. पांढरंग दोनूय एअरपोर्ट चलप खरें म्हळ्यार आमच्या गोंया खातीर हें बरें कारण दाबोळी चलपाक जाय. तितली एक्टिविटी आसप मी डेफिनेटली दाबोळी चलपाक जाय. हैदराबाद हांवें फाटल्या फावटी आमी उलयल्ले ह्या विशयाचेर. हैदराबाद आनी बेंगलोर जेन्ना एअरपोर्ट सुरू जाले तेन्ना थंयसरले 2 पयलींचे एअरपोर्ट आशिल्ले ते बंद करचे पडलेले. गोंयांत तशी सिच्युएशन जावंक जायना. आमी सगळे जाण मागोया की हे जर आनी जर ग्रोथ जाता आसत दाबोळची म्हणजे फाटल्या म्हाका दिसता 35 दिसां भितर 11 जानेवारीक खरें ऑपरेशन सुरू जाल्लें मोपाचें. आतां मेरेन हांवें आयकलां त्या प्रमाणे की 1.5 लाख टुरिस्ट म्हणजे सॉरी पॅसेंजर देंवल्यात. करेक्ट म्हणजे जाल्या घोळ्यात थंयसर. सो ही बरी गजाल आसा की मोपा एक ग्रोथ जाता आनी सायड बाय सायड दाबोळीचो ग्रोथ कमी जायना. तो जर वाडटा जाल्यार एकदम बरी गजाल जातली. आनी दाबोळीची जर सिच्युएशन पळयली जाल्यार 2007 म्हाका याद आसा की जेन्ना आयकॉन रिपोर्ट केल्लो तर 2.2 मिलियन हे आशिल्ले पॅसेंजर पर एनम आशिल्लो. दो आतां 15 वर्सां उपरांत थंयसरली सिच्युएशन अशी आसा की ते 13 मिलियना मेरेन पावला टुरिस्ट सॉरी पॅसेंजर. हे जर ग्रोथ जर पळयलो जाल्यार फाल्यां मोपाचें सिच्युएशन अशें जातलें. मोपाकूय टुरिस्ट मेळटलो पॅसेंजर मेळटलो. फक्त आतां कशें जालां की आमकां डायरेक्ट कनेक्टिविटी ते आहा दाबोळी कडेन आतां रोड बी बरो जाल्ल्या कारणान लोक म्हाका दिसता आजून दाबोळी प्रिफर करतात. आय थिंक दुसरी गजाल ही आहा की दाबोळीचो जो टायम आसा फॉर सॉर्टीज एंड ट्रेनिंग तो तुगेलो उरतलोच न्ही. सो देर इज अ गॅप विच इज इन द पूण एक फावट गॅप तुगेलो एक्सप्रेस वे बी डेफिनेटली जर लिंक रोड बी रेडी जायत न्ही मोपाचो जाल्यार कदाचित मागीर फाटीं फुडें मातशे दाबोळीचे पॅसेंजर कमी जावंक शकता. पण सद्याक पळयल्यार तरी बंद बिंद पडपाची काय परिस्थिती ना पण बंद जावपाची शक्यताच ना. किशा म्हणटा किशोर की एक प्रकल्प असो जो गोंयच्या GDP भितर भर घालपा सारको फाटले 15 वर्सां जर खंयचो आयलो जाल्यार तो मोपा. अदरवायज असो खंयचोच प्रोजेक्ट आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदले बट देर वॉज नथिंग दॅट वूड सबस्टेन्शियली कॉन्ट्रिब्यूट टू युअर GDP. आनी वन प्रोजेक्ट दॅट इज डुईंग दॅट or expected to do that is MOPA. So how do you look at these numbers? Encouraging, very encouraging. ना एक गजाल आमकां पयलीं लक्षांत दवरूंक जाय प्रमोद की दाबोळी जो आसा तो गव्हर्मेंट एअरपोर्ट म्हणजे गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेड एअरपोर्ट आनी मोपा प्रायवेट एअरपोर्ट. मोपा एक गजाल कितें आहे की ज्या पद्दतीन मोपा एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन जालें त्या टायमार मोपाची कांयच तयारी नासली. तेंच्यांनी सामकें वॉर फुटिंगाचेर तें सगळें काम करून तें एकदां इनॉग्रेशन करून उडयलें आनी एक हायप तयार केलो. ऑफकोर्स तो प्रायवेट एअरपोर्ट आसल्या कारणान प्रायवेट खंयचीय कंपनी ही आपल्या एअरपोर्टाची एडवर्टायज आनी हायप करतलीच. सो हायप क्रिएट जाल्या उपरांत लोकांक दिसलें की पळोवया तरी मोपा देंवतना कशें दिसता गोंय आनी हें तें. ती आतां हायप सोंपली. प्रॅक्टिकली जशें जॉयलान सांगलें की प्रॅक्टिकली डॉमेस्टीक पॅसेंजर आसात तांकां प्रॅक्टिकली मोपा परस दाबोळे बरें पडटा कारण तें मदीं पडटा. तूं सावथाकूय चल नॉर्थाकूय चल एक कॉमन हें आतां. हांगा येयल्या उपरांत तूं हांगाल्यान सावथाक वयतलो कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून कांयच तयार जावंक ना. जे सगळे बेजीक इवन टुरिजम ओरिएंटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तें सुद्दां सावथाकूच आसा. आनी दुसरी गजाल मॅक्झिमम जो पॅसेंजर ट्रॅव्हल करता एअरपोर्टांतल्यान एअरलायनांतल्यान तो बेजिकली सावथ बेजूच आहा आनी त्या खातीर तो रोखडो शिफ्ट नॉर्थाक जातलो अशी गजाल ना. पूण नॉर्थाचे मोपाचे जर तूं पळय टॅक्सीचो अजून विशय तेंचो सॉल्व जावंक ना. थंय आतां इतल्यो हे येतात पोस्ट येतात हे भरपाक जाय म्हणजे अजून थंय तशें फूल फॅसिलिटेट करपाक एकदा इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स ओपन जातकीर हाजो म्हाका दिसता आमी चड बरे तरेन असेसमेंट करपाक शकतले. एक्झॅक्टली. आतां म्हाका स्टील आय हॅव हें की एक पावस वचचो पडटलो. मोपा एअरपोर्टाचें उद्घाटन जाल्या उपरांत एक पावस वचोंक जाय. एक पावस गेल्या उपरांत खऱ्या अर्थान मोपा एअरपोर्टाची खरी सस्टेनेबिलिटी आणि सेक्युरिटी आता तो पावसाळे वचोंक जाय म्हणटाले. गोंयकारांच्या भाशे भितर किशोरान सांगला की एक पावस वतकीर आमकां कळटलें म्हणून कितली सेटल जाता तें वेळ सारको सोंपला इतल्याचेर थांबता. हे आयचे विशय आशिल्ले. आनीकय विशय घेवन दर सप्तकां आमी येत रावतले. पांढरंग, जॉयल, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.